पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयच्या डिबेटाचो विशय असो आसा जो आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या घरांतलो, आनी तो म्हळ्यार नवीन एकाडेमीक इयर एप्रिलाच्या सुरवाती सावन आतां चालू जातलें. ताजेर वेगवेगळी मतां आसात, वेगवेगळे विशय आसात. इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विशय आसा, त्याच प्रमाणे सरकाराक दिसता की एप्रिला भितर एनीवे क्लासीस आनी स्कुलां चालू आसता, ताजो उपयोग करून घेवचो. हातूंतलो खंयचो पॉयंट ऑफ व्यू बरोबर, खंयचो पॉयंट ऑफ व्यू चड प्रॅक्टिकल आनी मुखार कशें वचचें. त्याच बरोबर हायकोर्टाकय हाजे विशीं पिटिशन आसा, सो थंय हाजेर चर्चा जातली. पूण ह्या विशयाचे सगळे बारकावे लोकां मुखार पावचे, बरे भशेन पावचे आनी एक वेवस्थीत रितीन पावचे म्हणून आमी आयची ही भासाभास घडोवन हाडटात. 4 मानेस आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयली आसात रविंद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या मडगांवच्या स्कुलाचे हेडमास्तर, सामाजीक वावुरपी आनी जांकां आमी वेगवेगळ्या रोलां भितर सदांच पळयतात ते अनंतबा भगनी. दुसरे आसात म्हजे बरोबर हेडगेवार स्कुलाचे हेडमास्तर, त्याच बरोबर NEPच्या स्टियरींग कमिटीचे मेंबर आनी एक जाणी हाजे पयलीं हेडमास्टर्स असोसिएशनाची सुद्दां जबाबदारी सांबाळ्ळ्या, ते विलासबाब सतरकार. वेलकम. तिसरे आसात म्हजे बरोबर सावियो सूरज विक्टोरिया, जे टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसात, त्याच बरोबर स्वता एक पेरंटय आसात आनी जाणी ह्या विशयाचो खूब खोलायेन अभ्यास केला. ते सावियो बाब वेलकम. आनी चवथी आसात आमचे बरोबर पेरंट्साचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, बट तांकां पेरंट म्हण डेफिनेटली आसाच, पण जांकां गोंयांतले एक नामनेचे परफॉर्मर, त्याच बरोबर सोशल एक्टिविस्ट आनी जांचो राजकारणा भितरूय आज पांय आसा, ते सेसिलबाय रॉड्रिक्स. सेसिलबाय वेलकम. हांव सुरवात सेसिलबाय तुजे कडच्यान करतां, इतल्याच कारणां खातीर कारण पेरंट्साचो व्यू घेवया आनी थंयच्यान आमी मुखार या. what are your concerns? Because तुम्ही consistently उलयतनाय सांगला की you are not against NEP, but you have serious concerns with regards to starting the academic year in April. So if you can quickly and in brief tell us what are your concerns. So thank you, Pramod, first of all, for inviting us, because this is a very important topic, and it all depends on the life of our children and for their future, especially for our government aided and government children. This is very important. So our main concern right now is, yes, the NEP talks have been going on for some time, but the implementation, how it has happened, has like shocked all of us, not only the parents, not only the teachers, but also the headmasters. Like if you can see, like after the second term started on mid of November 2024, suddenly on 31st January 2025, a circular gets out stating that schools are going to reopen on the 1st of April. To that, when the headmasters got the circulars, everyone started sending in their grievances. And when the grievances were quite in number, then the teachers, then the headmasters, were called for a meeting in February. So from this you can see that the headmasters were not taken into consideration, who are the main stakeholders of this NEP, because anything that the government does has to take in consideration with the headmasters, the teachers, as well as the parent teachers association. And if you can see through this that they were not taken into consideration. On top of that, when they went for their meeting, after meeting a lot of headmasters, I've realized they were not allowed to talk over there and ask questions in front of everyone. If you had a problem, come to my cabin and discuss it. So through that, a lot of headmasters had a lot of grievances, but they were scared to bring it out over there. So it got suppressed at that point of time. So after seeing this, the parents on ground level noticed that the teachers also put in a representation stating the grievances what they will face with hardly any time left, and the exams getting postponed, preponed with the 10 standard shuffle of exams that has happened, chaotic conditions which I can give you in brief pointers in some time, that has happened. Then on ground level, parents started agitating the reason why we were not getting answers from teachers, we were not getting answers from the headmasters, because they were not getting answers from the top heads. So we parents decided to go on ground level and meet up with the director of education first. And then when we met up with him, we realized that
there were a lot of other things which he too was not aware and gave us wrong answers, which got us more afraid to what's happening with the system here with the NEP. Yeah. So then we went with the director of SCRT. There too we were not happy with the answers. We met the CM at his residence also. Like, thank the CM for giving us the opportunity, but we put our points across that we are not against NEP, but we want this. You have some genuine concerns that you need answers to. Definitely, because see, last part, we went to the Secretary of Education also. See, as parents, no, we want education to be upgraded, but there has to be a step-wise process. You can't just say we want to start something when nothing is in place. Okay. Whether your infrastructure and head-on. We have a lot of pointers to discuss, but that's a point. अग्निसराव तुमचे बरें येता. तांचो एक जो महत्वाचो मुद्दो की हेडमास्टर्साक सुद्दां हे 31 जानेवारीक सर्क्युलर येतकीर कळ्ळें यू आर नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. दुसरो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इशू काडला तांणी. तुम्ही ह्या दोन्ही इशू कडेन कशें पळयतात आनी तुमचो हो जो एप्रिलाक सुरवातीचो आसा ताजेर तुमचो व्यू कितें? या म्हाका दिसता हेडमास्टरांक इन्फॉर्म केले ना ही गजाल बरोबर. जानेवारीक इन्फॉर्म जाला ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सर्क्युलर काडून. पूण म्हाका दिसता एवरी रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर जेन्ना NEP नवी इंट्रोड्यूस जाल्या तेन्ना हेडमास्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हेडमास्टर इज अ ब्रिज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स. पेरंट्स आसात, मागीर मॅनेजमेंट आसात, स्टुडंट्स आसात. सो रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर जे आशिल्ले तांणी म्हाका दिसता की हो ट्रॅक दवरिल्लो विथ द डिपार्टमेंट, विथ वॉट इज हॅपनिंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन विथ रिगार्ड्स टू NEP. आणि बरेचशे हेडमास्टरांक खबर आशिल्लें की एप्रिलाक न्यू एकाडेमीक इयर बिगीन जातलें म्हणून. दीस इज रिगार्डिंग द हेडमास्टर्सांक कितलें खबर आशिल्लें नव्या बदला बाबतींत अजिबात बाबतींत. नाव विथ रिगार्ड्स टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर, जर एप्रिलाक सुरू करता आसत जर जायत स्कूल जाल्यार द मॅटर इज ओन्ली हीट हो एकच, बिकॉज अदरवायज इन्फ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम न्ही. जून आसत, जुलय आसत आनी एप्रील. आतां आय एग्री दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें जावपाक जाय, अपडेट जावपाक जाय. लायक फॉर एग्जाम्पल क्लासी स्पेशियस आसपाक जाय, वेंटिलेशन सारकें आसपाक जाय, कुलिंग सारकें आसपाक जाय, उदकाची वेवस्था सारकी आसपाक जाय. सो बऱ्याचशा स्कुलांनी ही ना. पूण ना म्हणून आमी रावतले काय कितें? काय लेट स्टार्ट आनी जश्यो डिफिकल्टीज जाता तश्यो आमी मुखार वचत रावया. इफ पॉझिटिव्हिटी घेवन जर आमी एज्युकेशनाक जर काम करतले जाल्यार म्हाका दिसता की सुरू जावपाची गरज आसा, कारण बरेचशा स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. तें म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मॅनेजमेंटाक हेल्प करपाची खूब गरज आसा, फायनान्शियल हेल्प टू प्रोवायड बाय प्रोवायडींग वॉटर कुलर्स आसत किंवा प्रॉपर फॅन आसत किंवा बाकीचे सगळे हीट आमी फेस करपाचे नदरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो सगळो जर दिलो जाल्यार बरेचशा प्रमाणात हो प्रश्न सुटूं. बट तूं म्हणटा ऑन प्रिंसिपल एप्रिलाक स्टार्ट करपाक हरकत आसपा जायना. म्हाका दिसता जावचें म्हणून इतल्याच खातीर की म्हजें सिन्सियर मत अशें की आतां कितें जालां न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक लागून नवे वोकेशनल डिसिप्लिनरी एरियाज आयल्यात, स्कील बेस्ड कोर्सीस आयल्यात आनी एकूण ज्या तरेन समाज मुखार वता, काळ मुखार वता त्या प्रमाणे भुरगो फक्त तितल्याच पुरतो मर्यादीत उरून तागेलो हें उपकारना. आयज ताका वेगळे वेगळे डिसिप्लिनरी एरियाज ताणें हें करपाची गरज आसा, शिकपाची गरज आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान जेन्ना ऑब्वियसली जेन्ना सिलेबसाचो आवाठ वाडला तेन्ना टायम वाडपाकच जाय. सावयो बाब, तुमी टिचर्साची वतीच्यानी हातूर ऑब्जेक्शन घेतिल्लें आसा. तुमचे मुद्दे कितें? वॉट आर युअर ओपनिंग रिमार्क्स एंड देन वी विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. जायते जाण म्हणटा की थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉलिंग मी अँड एक्सेप्टींग मी हियर. म्हजें म्हणलें टिचर म्हणून हांव काम कमी करपाक सोदतां हें चुकीचें. हांव येयला म्हगेल्या भुरग्यांनी म्हाका म्हणजे स्टुडंटांनी म्हाका सांगलां की आमकां त्रास जातले सर, आमकां येवपाक नाका एप्रिलान म्हणून हांव येयला. आयज पासून म्हाका तें सांगल्या यू डोंट सर प्लीज डू समथींग फॉर अस म्हणून. अशें न्ही टिचर म्हणजे तांकां नाका, गव्हर्मेंट जायना, आतांच त्रास जाता म्हणून सांगता ते. आतांच त्रास जाता आनी इतले त्रास जाता की कॉन्सन्ट्रेशन जायना आनी जायते घरा धांवता तकली उसळटा म्हणून. हेका लागून येयला, नॉट बिकॉज टीचर डजंट वॉन्ट टू वर्क. टीचर वर्क्स मोर देन वॉट द वर्कलोड इज. वी हॅव गॉट 21 hours ऑफ वर्कलोड पर वीक, बट वी आर वर्किंग इन द स्कूल फॉर मोर देन 36 hours. We are there in the school for more than 6 hours a day. So there is no question of we means demanding less. काम कमी करपा जाय म्हणून तुम्ही हे नाका म्हणना ना अशें म्हणटा. हांव भुरग्यां खातीर लागून येयला, भुरगीं म्हजी स्टुडंट सफर जावपाक जायना म्हणून. हें म्हजें मुद्दो. आनीक हें जें NEPचे प्रमाणे जें कितें वाडयलां पळय तें आसा तें हितूनच बसता आतां. जाल्यार
म्हाका दिसता ती गरजूच ना. 220 दीस हा आमचे कडेन. 220 दीस आतां सद्याक चलयता आमी जाल्यार 220 दिसांक आमकां 1265 आवर्स मेळटा 5.5 वरां केल्यार. 5.5 वरांचे तुम्ही म्हणटा हातूंत भितर बदल करपाची आज कितें गरज आसता म्हणून. हय, सो इतली वरां मेळटा जाल्यार आमकां आनी वाडोवपाची आनी चेंज करपाची गरजच ना. ओके ओके आतां विलास सर तुमचे बरें येता. इज अ व्हेरी स्पेसिफीक क्वेश्चन जो सावियोबांनी काडला की गरज कितें आहा. म्हळ्यार जर इतले तास आसात, इतले दीस आसात आनी जर नवीन NEP प्रमाणे सुद्दां ह्यो सगळ्यो गजाली एकोमोडेट जातात जाल्यार चेंज इन स्ट्रक्चर कित्या खातीर. कशें आसा की NEPन एज्युकेशन सिस्टमीक हो एक मेजर चेंज जावचेलो आसा. म्हणजे कशें केलें पयलीं एका टायमार आमचे कडेन आमी बरींच गोंयांत स्कुलांनी 8 ते 1 असो एक कॉन्सेप्ट चलताली बरें. मदीं मागीर गव्हर्मेंटान तेजे 5.5 वरां करपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या वेळार खूब मोठ्या पालकांनी हें केलें आनी ते 5-5.25 वरां पर्यंत अशें सादारण चलता आतां बरेचशा स्कुलांनी. कांय स्कुलां एक्सेप्शनल आसा जी 5.5 वरां एक्स्ट्रक्शनल अवर्स हांवें म्हणटा की 5.5 वरां इन्क्लुडींग रिसेस न्ही, इंस्ट्रक्शनल अवर्स. आतां कशें आशिल्लें की हांव मातसो फाटीं वयता म्हणजे सिसीलबाईन म्हटलें की कोणाक कन्सल्ट करना, कांय करना, उलोवपाक दिवना. हांव हेचेर पूर्ण असहमत आसा. म्हणजे कितें सांगता आमकां न्ही गोंयांत हांव सादारण फाटल्या 30 वर्सां जालो एज्युकेशन फिल्डान काम करता. 2002 हांव हेडमास्टर जालो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत सादारण 18 वर्सां हांव वेगवेगळ्या पोस्टांचेर हेडमास्टर आशिल्लो. म्हणजे सुरवातीक तालुका डिव्हिजन अशें वेगवेगळे आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे बोर्डीचेर काम केलां हांवें. खूब वर्सां काम केलां. आनी म्हाका फस्ट टायम गोंयान एज्युकेशन सेक्रेटरी असो मेळ्ळो जो गोंयकार आशिल्लो, जो गोंयची सिस्टम खबर आशिल्ली आनी जो प्रत्येकाचें आयकता. म्हणजे आमचे गोवा हेडमास्टराच्यो 2 मिटिंगो जाल्यो. म्हणजे अग्नी सर हें करतलो. म्हणजे गेल्या वर्सा जाल्योच. ह्या वर्सा जेन्ना इम्प्लिमेंट करपाचें तेन्ना नॉर्थाक एक जाली, सावथाक एक जाली. 31 जानेवारीक मिटींग जाल्ल्यो. आनी आमकां उशीर जातालो. म्हणजे हांव खरें सराक म्हणलें सर मडगांव मिटींग आसा. सर म्हाका म्हणपालो विलास सगळ्यांचे प्रश्न घेवपाक जाय म्हणून लोलयेकर सरान. ना म्हणपालो एकट्याक सुद्दां प्रश्न उरपाक जायना. आनी तेणी फोरम ओपन केलो. अंदूय केलो. गेल्या वर्साची मिटींग सांगता. गेल्या वर्साची मिटींग तर अशी बॅक टू बॅक आशिल्ल्यो. म्हणजे सकाळच्योच एक सेशन सोंपलें 11क, दुसरें 11:30 सेशन आशिल्लें. तेन्नाय सरान सांगलें मिटींग लेट जाल्यार आतां खंयच्याच हेडमास्टराक प्रश्न विचारून अशें जावपाक जायना म्हणून. आनी तेच लोलयेकर सराची ही मोठेपण आसा की ते प्रत्येकाक उलोवपाक चान्स दिता, प्रत्येकाचें आयकून घेता. आनी आयकून घेवन थाराना तें आयकून घेता. नेक्स्ट डे ते स्टेरींग कमिटीची मिटींग आपयता. म्हणजे इमिजिएटली अरे काल भैया मुद्दे येयल्ले हेजेर कितें कितें आसा सांगा तुमचें कितें करपाक येता. आनी हे व्हॅलीड मुद्दे आसा तितले खंयचे खंयचे आसा तेजेर सोल्युशन. इतलें सिस्टमॅटीक काम चल्लां. आनी जें म्हणटा पळय सेजलबाई की NEP इम्प्लिमेंट करतना लोकांक कन्सल्ट हें न्ही NEP इटसेल्फ ही लोकांचे येयल्या. कशें सांगता की सादारण 2020 जरी पॉलिसी येयली आसा 2-2.5 वर्सां पयलीं काम सुरू जाल्लें. आमकां स्कुलाक लेटर येयल्ली, स्कुलान तुमी स्टाफान कन्सल्टेशन करा, पेरंटा कडेन आनी सगळ्यांनी सजेशन धाडलेली. म्हणजे तेच्या नंतर ड्राफ्ट येयलो 2020. NCF जो येयला तो हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क येयला. हो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क इज अ गायडलायन. म्हणजे टोटल गायडलायन कितें करप. हो कोणी तरी दिल्ली बसून तयार केलो अशें ना. हेचेर सुद्दां आमकां येयल्लें इंस्ट्रक्शन. आमकां स्कुलांक सर्कुलर येयल्लें की तुमी स्कुलान PTA कडेन डिस्कस करा, तुमी स्टाफा कडेन डिस्कस करा आनी ही पॉलिसी जी डॉक्युमेंट ड्राफ्ट आसा तो कसो इम्प्लिमेंट करपाक मेळटो तेचें कंपायलेशन करून येयना. आतां दीस हॅज कम फ्रॉम द सिवियर कंपायलेशन ऑफ वेरियस सजेशन्स ऑल ओव्हर इंडिया. तो ऑलमोस्ट कन्सल्टेशन जावन येयला. आतां गोंयान जर कन्सल्टेशन म्हणत न्ही जाल्यार गोंयांत न्ही आमचो गोवा बोर्ड सादारण जुनान टायम टेबल डिक्लेअर करता. फाटली कितलीशींच वर्सां सादारण 10वेच्या एप्रिलान सुरू जातालें एग्जाम. अंदू मार्चान सुरू केली. तेन्ना गोवा बोर्डान सांगलें की आमी फुडल्या वर्सा एप्रिलान टर्म सुरू करपाचें हें आसा, शक्यता आसा. आनी त्या खातीर तेजी सगळी प्रोसिजर जाता. म्हणजे तेन्ना डिक्लेअर करूंक मेळना कित्याक तो प्रोसिजर आशिल्लो. पूण 1 वर्सा पयलींच्यान ही चर्चा चालू आसा. 1 वर्सा पयलीं जेन्ना हें केलें तेन्ना सिसीलबाई जस्ट टेल मी वन थिंग. ते म्हणटा की कन्सल्टेशन प्रोसेस जाला आनी वॉट इज युअर एप्रिहेन्शन. एक गरमेची एप्रिहेन्शन आसाच बट हो जो शिफ्ट ओवराचो पिरियड आसा do you have apprehensions only about this academic year or do you have apprehensions when it comes to every April? See, Pramod, if you go to see, like how he said that, that what I said is wrong. Ask him, ask Vilasa whether have the PTA were taken into consideration before taking the step forward. Have they consulted that if the parents, if their children are falling sick during the summer vacation? I have got parents send me pictures and videos of children having swelling, eyes bleeding through the nose during summers of extreme heat, and they cannot participate anywhere for outdoor activities also. Whereas some parents have said, Cecil, we want our children to go for outdoor activities, so we need those extracurricular activities. Now, as we said, we are happy with NEP, but implementation is very important. Now they have introduced vocational subjects which are there.
How many vocational subjects do our schools at present have the infrastructure and facility to have this? Now I'll give you an example. Now from last year, a 9th standard principal has been asking for an art teacher. For 1 year, she repeatedly asked for an art teacher, and she didn't get an art teacher. To which those children were neglected the subject of art. They asked, send us a theater teacher, send us a music teacher, send us anything but fine arts. Nothing was sent to that school, and this is a school in Raya. I have been working on ground level with principals, and this is one feedback. Second thing is, a school in Benauli, they had asked for a banking teacher. 20 students had enrolled themselves, given their names for banking as a subject. You know what teacher they sent them? A retail teacher. A retail teacher. So the principal was forced to talk to the parents again, saying that sorry, the government cannot provide us a banking teacher. The children will have to do retail. बॅकएंडच रेडी ना आमचं बॅकएंडच रेडी ना म्हणता तू सिसेल. And one more thing. Yesterday 18 school teachers were not present in school because they were sent either on supervision, corrections and NEP training. Okay. Children for 8 subjects, out of that 3 only subjects they had classes. Rest all classes were free. ओके सावय बाब टेकिंग दॅट पॉइंट फॉरवर्ड. ते म्हणतात की कन्सल्टेशन जालां. तुम्ही म्हणटा की ते टिचर्सांक हे कांयच खबर ना. हेडमास्टर म्हणतात की आपले कडेन कन्सल्टेशन जालां. हेडमास्टर्स असोसिएशनाची 2-3 मिटींग जाल्यो. स्टियरिंग कमिटीची मिटींग चल्ल्या. तुम्ही म्हणटा की ते टिचर्सांक हे खबरच ना कितें चलिल्लें तें. सर सांगपाचें म्हणल्यार आतां हांव टिचर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट म्हणून आसतना म्हाका एकूय दीस आपोवना. आय एम नॉट ऑन द कमिटी. एंड आतां हांवें पयलीं क्वेश्चन विचारलें, टायम आमकां आहा तितलोच आहा जाल्यार वाडोवपाची गरज कित्याक तें आन्सर करूंकूच ना तेणें अजून. हेचो जबाब जाय. आनी मागीर NCFSC सांगता 1045 आवर्स, RTE सांगता 1000 आवर्स, जाल्यार 1200 आवर्स खंयसान येयले? आनी ते 1200 बी आमकां आसा तितूनच बसता. एकोमोडेट जाता म्हणटा. एकोमोडेट जाता. ओके. म्हाका अग्नी सर ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर यात कारण सावय तुमी यू रेस्ट व्हेरी पर्टिनंट पॉयंट. अग्नी सर दोन मुद्द्याचे एक सेसिलान रेज केलो तो की आमी तागे म्हणणे आमगे कोंकणींतल्यान टिपिकल आमी शिताफुडी मीठ खाता म्हणून. मागीर आमगे कडेन कोर्सीस आसात पण टिचर्स नात. आमी ओपन अप करतात पण आमचे कडेन बॅक एंड रेडी ना. आनी दुसरो विशय जो सावय बाबान काडला की आमचे कडेन इतली जर अवेलेबल आसा अवर्स जाल्यार आमी स्ट्रक्चर ट्वीक कित्याक करतात. पयली गजाल म्हळ्यार जो सिलबाईन सांगला की टिचर्सांचो प्रॉब्लेम दॅट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लेम. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खूब कडेन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस टिचर दिल्ले आसात जंय फूल टायम टिचर दिवपाची गरज आसा. लास्ट इयर तर व्हेरी फ्यू स्कूल्स वेर गिवन एनओसीज टू अपॉइंट अ फूल टायम टिचर्स, परमनंट टिचर्स. सो हो पॉयंट आसाच. भुरग्यांक वोकेशनल एज्युकेशनाक जे विशय घेवपाक ताका चॉयस आसा ते घेवपाची ताका मेकळीक मेळपाक जाय. त्या नदरेंतल्यान क्लस्टर्स जर फॉर्म जाले, ग्रुप ऑफ स्कूल्स आणि वेगवेगळ्या स्कुलांनी जर वेगवेगळ्या तरांचे टिचर्स दिले जाल्यार भुरग्याक स्कोप मेळटलो की म्हज्या स्कुलांक जरी तो विशय नासलो जरी जायत जाल्यार दुसऱ्या स्कुलांक आपूण तो विशय वचून शिकतलो म्हणून आनी आन्सर करतलो म्हणून. दिस इज वन जेन्युइन प्रॉब्लेम तो टिचर्सांची अपॉइंटमेंट म्हणटात तो. एज रिगार्ड्स टायमींग पळय आसा न्ही तो टायमींग 220 डेज इंस्ट्रक्शनल डेज जे मेन्शन केल्ले आसात एज्युकेशन रुल्स 1986 भितर ते 220 डेज आमचे इन रियलिटी जायनात. फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म लास्ट इयराचो जर हे घेतलो जर जायत जर आमी डेटा जर घेतलो जाल्यार 220 डेज भरनात. म्हाका दिसता ते भरपा खातीर एप्रिलाचो म्हयनो जर आमी वापरलो जाल्यार ते 220 डेज एक्चुअली आमी यूज करपाक पावतले. दुसरो म्हाका आनीक म्हत्वाचो मुद्दो मांडपाचो आसा तो असो की एप्रिलाक अदरवायज भुरगे येनात स्कुलांक, येतातच न्ही. एप्रिल एंड पर्यंत येतात, 26-27 तारीख पर्यंत येतात आणि 11-12 पर्यंत येतात. आणि जेन्ना जेन्ना हीट एक्स्ट्रा जाल्या तेन्ना तेन्ना गव्हर्मेंटान सुटी दिल्ली आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान मॅनेजमेंटाक जर ऑथॉरिटी दिली की पर्टिक्युलरली त्या वाठारांत आतां अशें आसपाक शकता की काणकोणाक एखाद दीस भयंकर हीट आसा, पणज्यात नाच, पेडण्यात नाच, पेडण्यात भयंकर हीट आसा आनी काणकोणात ना अशें आसूं येता. सो मॅनेजमेंटाक जर डिस्क्रेशनरी एक पावर दिली की यू डिसायड, तुमकां जर अमक्या दिसाक दिसलें की हीट चड आसा म्हणून आतां सगळ्या स्कुलांनी पेरंट्सांचे व्हॉट्सएप ग्रुप आहात. सो यू इन्फॉर्म द पेरंट्स 1 डे इन एडवान्स की फाल्यां बाबा हीट आनी आतां मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सगळे प्रेडिक्शन सांगता. तुम्ही म्हणटात डेली आमच्यांनी ही डिसिजन्स घेवपाक जाता. ओके विलास सर ह्या दोन्ही मुद्द्यांचेर कारण ताणें दोन्ही सावय बाबान काडिल्ले इश्यूज आहात. एक विशय सावय बाबान जो काडलो हय म्हणजे हो रायट टू एज्युकेशन एक्ट आसा हय जेचेर तेणी मान्य केलें जी आमकां 1000 वरां आशिल्ली म्हणजे
अप टू नाव आमचे कडेन 1000 वरां कित्याक RT आशिल्लो. नवीन जेन्ना एक्ट येयलो तेजे नंतर आमचे कडेन येयले 1200 वरां. आतां सावय बाब म्हाका हो सर्क्युलर दाखयता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कितें म्हटलां, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा की देर should not be less than 220 days, instructional days shall be not less than 200 days. आतां 220 दीस तितले 200 दीस पेक्षा कमी इंस्ट्रक्शनल डेज आसपाक जाय. आनी आमचो रायट टू एज्युकेशन एक्ट हितून नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क कितें म्हणटा, म्हणजे जो सावय बाबूय म्हाका दाखयता बऱ्याच वेळा, तितून तो 220 दीस हे वर्किंग आसपाक जाय आमचे. आतां हे वर्किंग ऑलरेडी आसा गोंयांत, पूण आमचे कडेन कशें आसा, आमचे कडेन आमी 2 डिविजन केलां. भुरग्यांक आमी 30 मार्च पर्यंत सोंपयताले आनी फुडलेले एक वर्किंग दीस म्हणजे फक्त टिचर वर्किंग करतालो. भुरगे कितें केले आनी टिचर काम करतालो खंयचें, एक तो रिजल्ट तयार करतालो आनी दुसरो तो 10वेचे क्लासीक घेतालो, 12वेचे क्लासीक घेतालो. वर्किंग डेज आसताले, इंस्ट्रक्शनल डेज नासताले अशें म्हणटा. आतां यू आर डुईंग दॅट डिविजन. तें डिविजन जें आशिल्लें तें ना हांगासर तेणी कितें केलां न्ही आतां एज पर NEP असेसमेंट पॅटर्न वील टोटली चेंज. हितून होलिस्टीक रिपोर्ट कार्ड आसा, होलिस्टीक प्रोग्रेस कार्ड म्हणून आसा, भुरग्यांचे वेगवेगळे हेचो असेसमेंट करपाचें आसा. आतां त्या खातीर असेसमेंटाक चड दीस लागतले आनी त्या खातीर सगळे दीस वाडचेर आसा. म्हणजे जर सगळे दीस टोटल जे वर्किंग मेळटा तुम्ही म्हणटा सिस्टमच चेंज जाल्ल्यान ते स्ट्रेच जातले. स्ट्रेच जाता. सो सगळे दीस यूज जाता. 220 यूज जातले. सिसील हो जो मुद्दो सर मांडटात, डोंट यू अग्री विथ दॅट की असेसमेंट पॅटर्न चेंज जाला, त्याच बरोबर हो जो दिसांचो मुद्दो आसा, आय विल गो टू सावय बाब ऑल्सो ऑन दॅट, की आमी एप्रिला भितर वर्किंग डेज आशिल्ले पण इंस्ट्रक्शनल डेज आसनाशिल्ले, ते आमकां आज इंस्ट्रक्शनल डेसा भितर कन्वर्ट करपाची गरज आहा. हो तांचो आर्ग्युमेंट. So the main thing is we've spoken to a lot of 9th standard parents, like because NEP was introduced for the 9th standards, stating that it's a board exam. So if you see their format of how they have done their plan, and with the bridge course starting and explanation and everything, the parents have informed us that they had no problem at all. They finished their whole course. On top of that, they did extra hours. How? Because many vocational subjects were not available at the school. So children had to go extra hours, 2 to 4 twice a week, to a center to complete those hours. I have seen children from Pancham city go to a center and do. So there are additional hours also which has been accumulated, and they have completed their whole process in their full academic year. So our question is, now NEP is getting introduced to the 6th standard, who are little children, at the age of, I think so, 10, 11 years old, whose time is actually to learn new skill sets, to learn creativity, to explore, because education is not just about books, but it's about overall development. That means your sports, music, dance, singing, theater, baking, gardening, whatever the children want. And that most of the parents, because of the constraint of, the studies, they tell all the children that during your summer break, you can go and enjoy whatever you want. But suddenly on the 31st of January, children have got a shock of their lives, and today they can't study because 20th and 29th they are finishing their exams of March, and it was told that 1st of April they are starting their exams. No, that's why, Cecil, I asked you before I go to Sauvya Bab, is this a question of this particular year, or this is a problem of every year? There was no problem, because NEP has just been introduced for the 9th standard. No, will this problem be there next year also? That's what I'm asking. No, there won't be a problem. It's a smooth transition, and this time, if you see, the board exams, instead of happening in April, have been preponed. And the reason. So you are okay with this happening next year? Of what happening next year? Is academic year starting in April? No, because why is the need to happen? Okay. So main thing is, see, just because Delhi has summers in their mid-May and June, they get those breaks. Why are we following a process of, we can choose our own, because NEP doesn't say that you need to start in April. Okay. We can plan for ourselves. सावेबाब ताणी सांगले की कशें करून ते दिसांकडेन पळयता आनी ते दिसांचे गणित पळयता ते, आनी एक्चुअली जरी सर्क्युलर असले तरी ऑन ग्राउंड हे इंस्ट्रक्शनल डेज इतलेच उरतात आणि वर्किंग डेज इतली जातात म्हणून. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? सर, ते 220 डेज जाताच, 242 डेज आहात हे हेडमास्टर्स असोसिएशनाचोच हें सांगता. 220 डेज जायना म्हणटा पळय ते बाय 6th April is what is said to be the day when we have to finish 220 days. The remaining 20 days are assessment days. So means 220 plus 20 assessment days for the teacher to correct and do the work and there is CPD now,
continuous professional development, which 50 hours teacher has to do, which can be done with in those days. When will teacher do it? All training should be done in the month of April. दो साहेब वो ह्याच वर्षाचो प्रश्न काय हो प्रत्येक वर्षाचो प्रत्येक प्रश्न वर्षाचो प्रश्न आसतलो. आनीक तो अजून सरान म्हाका सांगूना टायम 1200 वरां खंयसान येयली NCFान 1200 वरां ना. 1200 वरां ना. 1045 for secondary and 955 hours for middle stage, that is 6 to 8. Okay. And this includes vocational education which is optional, आणि ऑप्शनल हे एप्रिलान घालपाक जाता. ओके आता कसा येता तुमचे म्हऱ्या म्हाका हो मुद्दम एक प्रश्न म्हाका अग्नी सराक घेवपाक सर विलास सर तुमचे म्हऱ्या येता की हो जो दुसरो एक जो आर्ग्युमेंट येता परत परत की ऑलरेडी CBSE आणि ICSE ह्या फॉर्मेटाचेर चलतात म्हण अग्नी सर ते कशे चलतात फॉर पेरेंट्स अंडरस्टँडिंग. न्ही दोन गजाली आसात प्रमोद. पयली गजाल म्हळ्यार CBSEचो सिलेबस वेगळो आसा, गोवा बोर्डाचो सिलेबस वेगळो आसा. आनी आतां विथ इंट्रोडक्शन ऑफ NEP ज्यो नवीन क्युरिक्युलर एरियाज आयल्यात पयलीं नाशिल्ल्यो. पयलीं देर वॉज नो फोकस ऑन वोकेशनल एज्युकेशन. ICT आशिल्लो सब्जेक्ट पण ICT आतां एज अ क्युरिक्युलर एरिया म्हणून सेपरेट इंडिपेंडंट सब्जेक्ट म्हणून आयला. वोकेशनल एज्युकेशन आयला आनी सगळें स्कील बेस्ड. आतां स्कील बेस्डाक जर आमी प्रॅक्टिकल जर काम दिवचें ना भुरग्यांक जर जायत फक्त थियरी शिकयतले जाल्यार वॉट इज द यूज. आनी जर पण सर हो प्रश्न ICSE आणि CBSE घेवचो ना कारण हाऊ आर दे टॅकलिंग इट. तांचे कडेन एक्स्ट्रा टायम आसात न्ही. तांचे कडेन फुल डे स्कूल सिस्टम आसा. आमचे कडेन फुल डे स्कूल सिस्टम ना न्ही. एक सादी गजाल सांगता 2013 जुनाक जेन्ना सर्क्युलर आयले 5.5 वरां इंस्ट्रक्शनल अवर्स जावपाक जाय म्हणून केदो व्हडलो बोवाळ जालो तेन्ना. वी हॅव ओनली 5 hours ऑफ इंस्ट्रक्शनल अवर्स दॅट टायम बिफोर 2013. 2013 5.5 वरांचे सर्क्युलर आयले तेन्ना पेरंट्सांनी अपोज केलो, टिचर्सांनी अपोज केलो, सगळ्यांनी. आनी मागीर टिचरांक कळ्ळें, सगळ्यांक कळ्ळें, सगळ्या स्टेक होल्डरांक कळ्ळें की येस दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट. आज जेन्ना हें जाता तेन्ना अगेन अनफॉर्च्युनेट जे पेरंट्सांनी सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो एडिशनल टायमा खातीर की आमच्या भुरग्यांक चड वेळ स्कुलांक व्हरूं दी आनी तांकां चड गिन्यान मेळूं दी म्हणून, चड वायज जावं दी म्हणून टू फेस आयची गरज की ते व्हडलो कॉम्पिटिटीव हें तयार जाला. विलास सर, you want to react? म्हाका 2-3 विशय. एक म्हणजे सरान सांगलें तशें पेरंट्सांनी विरोध करता म्हणटा तो खूब कमी वयर आसा. म्हाजे पिटीन सगळ्यांनी हात वयर केलो. म्हणजे म्हाजो हॉल भर लोक आशिल्ले आनी हात वयर करून मी हें केलो. अशें खूब म्हणजे म्हाजेच न्ही, हांव फाटले 4-5 दीस वेगवेगळ्या स्कुलांच्या हेडमास्टरांक उलयता आनी सगळ्यांच्या पिटींनी म्हाका सांगलें की सर तुमी फक्त सांगा कितें करपा जाय आमी तें इतलें. कारण कशें आसा सगळ्या पेरंटांक रस्त्यार हाडपाचो आनी शिक्षणा खातीर पेरंटांनी रस्त्यार येवचें अशी आमची अपेक्षाच ना. आनी पेरंटांचे विशय आयकपाची आमची मनस्थिती आसा. 2-3 विशय सांगता फक्त सर, इन शॉर्ट सांगता कित्याक तसो वेळ आसा. सिसिलान म्हटलें खूब बरें सांगलें तेणी की भुरग्यांक एक्स्ट्रा करिक्युलर. आतां हें सगळें इट इज अ पार्ट ऑफ NEP. म्हणजे NEPचें बरेंपण कितें आसा जाल्यार NEP हॅज मेड आर्ट एज्युकेशन अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. आनी 6थाक तर भुरगे 4 आर्ट शिकता. विज्युअल आर्ट शिकता, परफॉर्मिंग आर्ट शिकता, थिएटर आर्ट शिकता, डान्स शिकता, अशें आसा. तेणी जें सांगलें एक मिनीट तुमी सिसिलान आनी एक म्हणटा की टिचर्स एक मागलो आनी तो दिनो. कशें आसा वी आर एट द इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेजीर म्हाज्या स्कुलान जर 20 भुरगे आसा, 30 भुरगे आसा आनी हांवें जर म्हाजे 20 भुरग्यांनी 20 कोर्सीस मागले, खंयचे गोवोरमेंट कशें दिवंक शकता. देर इज अ फायनान्शियल न्ही. म्हणजे सादो विचार करपा न्ही. त्या खातीर गोवोरमेंटान कितें केलें, गोवोरमेंटान एक गजाल ह्या वर्सा केली. सांगता तुमकां मदत सांगलें जसो सेक्रेटरीच्या हें पुरो एक्टीव सेक्रेटरी आसा ना तेणी आमकां ते स्टेरींग कमिटीचे मिटिंगेक सर्व शिक्षा अभियानाचे जे आशिल्लें तांकां सांगलें की तुमी एडवर्टायज दितना अशी दिया की हे इतले कोर्सीस हे आसा आमकां करपाचे आसा आनी येता तांकां सगळे जे तुमकां क्वॉलिफाय जाता तांकां सगळ्यांक हें करा, एब्जॉर्ब करा. आनी जशे टीचर अवेलेबल आसा तशें हे वर्सा हें दिया. कित्याक आतां टायम आमकां करपा जाय इम्प्लिमेंट. आमी आनी 5 वर्सां रावंक शकना इम्प्लिमेंट. पयलीं गोंयांत मागीर इतलो मोठो रिसोर्स फूल तयार करूया आनी ताच्या नंतर 5 वर्सांनी करूया अशें जायना तें. अशें केल्यार तुमी म्हणटा जावचें ना म्हणून. ओके. म्हणटकीर त्या खातीर सगळ्यांक मागता तें मेळना. ओके. पूण सगळ्यांक मेळ्ळे आर्ट टिचर, सगळ्यांक आर्ट एज्युकेशन मेळ्ळें, सगळ्यांक वोकेशनल टिचर मेळ्ळे. आनी हे कशें मेळ्ळे जाल्यार जे गोंयांत अवेलेबल आसा तांकां तो पूल घेवन सद्याक आमी रिसोर्स तयार केला. बिफोर येता सावय तुमचे बारे सिसिल यू वॉन्टेड टू रिएक्ट. या I think so to what Vilasa said that like I think so Agni said that we need to be more in classrooms and focus more on the education. I would like to tell him, sir, you're being a headmaster and I think so you should. No, he did not say that, Cecil. He says he should not be in the classroom. He said that you should focus more on the studies part of it. No, he did not say that. Yeah, he did say that at the starting of what he had said. That's why I'm just repeating to that part, because extracurricular today, if I'm sitting on this chair, is because of my extracurricular activities. Today I'm well spoken. Today I have confidence when I perform on stage. Today I have got laurels for Goa because I was on the dance reality show. This doesn't come just like that. The confidence level builds up at a very ground level, and with the education and with the promotion of what you get,
with the support of your school, with the support of your thing, what makes you what you are. So I know that there are a lot of children who want to take part, who want to do more into this line, because sometimes not with the academics, but you want to be your own entrepreneur, and NEP is all about promoting children so that they can stand on their own feet and start their own business in the Okay. future. We are telling. Yeah, That's yeah. what we So say, I'll come that to you. NEP Yeah, so I'll come to you. Yeah, yes, Avivab, you wanted to make a सर अजून तेणी म्हाका 1200 आवर्स खंयच्यान हाडले ते सांगनात आनी 1200 आवर्स जे म्हणटा पळय इट इन्क्लूड्स ऑल दीज वोकेशनल all activities are part of these these 1000 whatever hours are specified. NCFSC तो अजून सांगना म्हाका 1200 खंय आहा ते एडिशनल एनरिचमेंट प्रोग्राम जावपाक जाय ते केन्ना जातले तेणीच सांगलां 40 क्रेडिट्स प्लस 14 क्रेडिट्स आनी 2 7 क्रेडिटांचे ते खंयचे टायमार जातले सगळो वेळ तर स्कुलान आसलेल्यार ते एप्रील म्हयन्यान तर गायलें आनी हे एकाडेमीक इयर जे स्टार्ट करपाचे सुवातेर थिंगा एडिशनल एनरिचमेंट ओ वोकेशनल स्कील बेस्ड कोर्सीस तर घातले आनी ऑप्शनल दवरले कोणाक जाय तेणे येवनी आनी कोणाक नाका तेणे येनाका. Then you are okay. Yes. Then it is Keep okay. it optional. Okay. no? Okay. Keep it Okay. Okay. optional. Okay. Yes. Okay. Don't say Vilas Babu, yes. And Vilas it can be Babu. at the end of the year. Yeah. Okay. Vilas Babu respond to that. की ते म्हणतात की अशी जर दवरले जाल्यार तांकां ओके म्हणून. 1200 No, वरां sir, जी sir, आसा cover न्ही, zone. Yeah. Okay. Okay. Sir, Vilas sir, Babu, excuse me. Let him finish. Yeah. Let Yeah. me finish. Yeah. Savya Babu, I quickly. want to know Yeah. whether the activities which are conducted are beyond 1200 hours or part of the 1200 Okay, hours okay. that they are saying, which Okay. is not, Okay. which is Okay. 1045 Okay. hours only. Okay. Yeah. Vilas Babu respond to that. Then I'll go to Agnisar for final आमी thing. जे बद्दलच्यान सांगता Yeah. हें आसा वोकेशनल एज्युकेशन आर्ट एज्युकेशन एका सगळो टायम जो आसा पळय तो इन्क्लूड करून 1002 आनी इट इज अ पार्ट ऑफ करिक्युलम. म्हणजे सिसिलवान जे सांगलें पळय हितूंतल्यान भुरगें करता तेंच म्हणटा एनईपी आनी कांय वेगळें सांगना तें जें आतां सांगता पळय हय. तेंच एनईपी सांगता की भुरग्यांक बॅक्सिमेक एक्टिविटी दिया तांकां आर्ट एज्युकेशन दिया तांकां थिएटर हें दिया वोकेशनल एज्युकेशन दिया तांकां फिजिकल एज्युकेशन दिया चड म्हणजे फिजिकल एज्युकेशनचे आमचे 2 पिरियड 4 पिरियड जाले आतां इतलें सगळें वाडलें आनी हें सगळें तें हें आसा पळय कशें आसा की क्रेडिट्स दिल्ले आसा आमकां 6th ऑनवर्ड्स वी हॅव टू कंप्लीट 40 क्रेडिट्स. आतां 40 क्रेडिट्स म्हणजे एका क्रेडिटाक 30 वरां 40 credits into 30 is 1200 hours आणि दॅट क्रेडिट्स वॉटर टायम म्हणटा पळय भुरग्यांक 10 बॅगलेस डे दिल्या. आतां बॅगलेस डेजान कितें म्हटलां की गांवान कोण तरी बरो कार्पेंटर आसा भुरग्यांक व्हरा कार्पेंटर दाखया गांवान कोण तरी बरो कुंभार आसा कुंभारा करून दाखया गांवान म्हणजे गांवची वोकेशन्स जी ती दवरा लोकल जे वोकेशन्स करता ती भुरग्यांनी शिकपाक जाय ती भुरग्यांक कळपाक जाय. मूर्तीकार आसा गोंयान कितले केन्ना पळयतले भुरग्यांनी वयचे ते मूर्ती पळयच्यो. So let this be a part of curriculum. करिक्युलम Okay. आणि तितून 1200 वरां इन्क्लुडींग दीस Okay, okay. आनी एक सांगता की सेसिलबॅन म्हटलें तशें आनी ते जे कल्चरल एक्टिविटी आसा पळय दे आर ऑल पार्ट ऑफ दीस करिक्युलम आसल्या कारणान आमी दीस जर एक्सटेंड केले आमकां जो प्रेशर येता म्हणजे हांव सांगता न्ही अंदूचे दीस सांगता तुका म्हाजे कडेन आमचे कडेन फर्स्ट टर्माक आमी 112 दीस शाळा चलयली सेकंड टर्माक 87 डेज एज ऑफ मार्च. आतां 87 डेजान आमी अक्षरशः न्ही अशें कितें म्हणटा तें कशें तरी सिलेबस सोंपयलां. सिसिलबाय जें सांगता पळय की आमकां कितें करपाक जाय आमकां भुरग्यांक क्लासीन कल्चरल एक्टिविटीज दिवपाक जाय आमकां भुरग्यांक लॉट ऑफ एक्टिविटीज स्पोर्ट्सान फुडें हाडपाक जाय कल्चरलान फुडें हाडपाक जाय तें हाडपाक जो टायम जाय हे जर 20 दीस आमकां एप्रिलाचे मेटे यूज केले जाल्यार टिचर्स विदाउट प्रेशर करू शकता. अग्नी सर आय कम टू यू. अग्नी सर तुमी एक गजाल म्हाका सांगात हो जे तांणी मुद्दे काडल्यात की हांव त्या फायनलाचेर येता आनी आय विल टेक फायनल थिंग फ्रॉम सेसील अँड सावयबाब ऑल्सो. हे एक इशू जो येता तो आमगे तयारी नासतना हें करप काय ना तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता तयारी करतले आनी मागीर सुरू करतले सुरू जावचें ना आमचो गोंयकारांचो स्वभाव. लेट्स स्टार्ट. अडचणी येतल्योच सगळ्यांत चड अडचणी जर कोणाक येतल्यो जाल्यार त्यो हेडमास्टरांक येतल्यो. विलास बाब तुमचे कडेन सहमत जातलो. सगळ्यांत चड अडचणी मॅनेजमेंटाक येवचे ना पेरंट्सांक येवचे ना टिचर्सांक येवचे ना भुरग्यांक येवचे ना हेडमास्टराक येतले बिकॉज कोणाक येवचे ना फायनली हेडमास्टराक येतलो अँड एज अ हेडमास्टर आय एम प्रिपेर्ड आणि म्हाका दिसता गोंयचे सगळे हेडमास्टर्स वी आर प्रिपेर्ड. ओके या सेसील फायनल इन 2 lines what is your demand right now? Our demand is if the infrastructure and teachers are not available and when children want options and they can't get those options, then there is a real lack of putting forward anything which is not planned well. That means there is not plan for the whole year. If you ask any of the heads to give us a plan of action, they do not have a plan of action, nor the timetable is sent to the teachers and teachers can't plan. Parents don't know what to do with their children, whether to send them for summer camp, to send them for these classes and what they will You are be saying learning. don't go unprepared.
what we are saying is that this has to be planned. Okay. See, it's like starting a hospital and just saying like, okay, we've opened up a hospital, then suddenly we have all the heads, but there are no doctors inside. Okay. So how this can Savio Bab, happen? तुमचा very quickly in 2 lines तुमचं डिमांड किती आहे? सर अजून तेणी म्हाका सांगूना 1200 आज तांकां सांगले 40 credits 30 hours फ्रॉम वेर सावयो बाब तुमचं डिमांड किती आहे? सावयो बाब तुमचं डिमांड किती आहे? 1200 सर होल्ड ऑन NCFSC which section सावयो बाब आम्ही हो पेरेंट्सा खातीर करता प्रोग्राम सावयो बाब सर एकच मिनिट म्हाका सावयो बाब तुमचो डिमांड कितलो सांगात. आता म्हजो डिमांड एक चेंज करपाची गरज ना कित्याक 1200 आसात आनी तेय मानतात 1200 हे 1220 एड करपाचे 240 करपाचे चित्ता ते. ओके तुम्ही म्हणटात सद्याक गरज नासतना हे करप चल्ला म्हणून. बरें हांव बरें आय अंडरस्टूड सर आय अंडरस्टूड म्हाका एकच गजाल म्हाका दिसता की एक मुद्द्याचेर आमी सगळे जाण जे ह्या टेबलाचेर बसल्या ते एग्री जातले की सगळ्याच्या मना भितर फायनली इंटरेस्ट भुरग्यांचो आसा. बरोबर न्ही? हाजेर म्हाका दिसता कोणूच दुबाव घेवपाक शकना. सो प्रत्येकाचो व्यू पॉयंट आसा आनी तातूंतल्यान फायनली आज हो विशय कोर्टाकय पावला. थंय बी हे आर्ग्युमेंट्स तितल्याच प्रकर्शान जातले. आमचे सगळ्यांची एकच विनवणी आसता की जे जाता ते भुरग्याच्या बऱ्याचे जावं आणि तातूंत भितर कोणाक त्रास जावचो. हांव पयलीं म्हणटा सर वन लायन एकच वन लायन आमच्या भुरग्यांक मार्क्स जे पडटात न्ही मार्कशिटांक ते तितले गुण आमच्या त्या भुरग्यांच्या व्यक्तिमत्वा भितर दिसतात काय कितें हो प्रश्न आसा. ओके या विलास दिसतलो जर जायत जाल्यार एक्स्ट्रा टायम दिवपाची गरज आसा. स्कोप आसा. एक जालो आनी नंबर 2 नंबर तुमकां हांवें पयलीं ना एक्स्ट्रा टायमाची म्हणना ते तुगेले वेगळे विषय म्हणटा. ना हांवें दुसरो विलास बाब वन लायन आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. वन लायन गोंयचे सांस्कृतीक कॅलेंडर आनी आमचे आतां एग्जामीचे कॅलेंडर हे मॅच जायना ते मॅच जातले तेही मॅच जातले हातूंत भितर. ओके म्हाका दिसता एक गजाल हातूर कोणूच दुबाव घेवचो ना की NEP भितर कांय बरी गजाली आसात आनी ज्यो जर त्रुटी आसात जशी सेसिलबाईन बी पॉयंट आउट केल्या त्यो त्रुटी पयस करप तितलेच गरजेचें आसा. जे अग्नी सरी सांगता की बाबा हे इश्यूज आसात हे इश्यूज आमी पयस करपाची अत्यंत गरज आहा म्हणून हे रियलिस्टीक डिस्कशन डिबेट जावप अत्यंत गरजेचें आनी तातूंतल्यान आमी मुखार वचप गरजेचें. फायनली हांवें जशें परत सांगलें ताजेर हांव सांगून थांबता की आमी जे सगळे जाण हांगा बसल्यात थंय सगळ्यांच्या मना भितर भुरग्यांचोच इंट्रस्ट आसा. पण आनी तातूंतल्यान जर ही चर्चा जाता आनी तातूंतल्यान जर बरी गजाली घडटात त्यो जावच्यो इतलेंच मागता आनी थांबता. अग्नी सर, विलास सर, सावयो सर, सेसिलबाई, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रावाद स्टुडंट, नमस्कार.